असो एक प्रश्न येता. पण हांव एक ताजेर एक उपाय आनी सोल्युशन दिवपाक सोदता सरकाराक. स्वताच्यो पारंपारीक बागायती शेतां जो कोण फुलारून हाडटा विकसीत करता त्या कुटुंबात सरकारान एक सरकारी नोकरी प्राधान्यान दिवची अशें म्हजें म्हणणें. म्हणटकर आबूय शकलो कयरूय नासलो दोन्ही गजाली हातूंतल्यान साध्य जावंक पण सबसिडी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सबसिडी जाली पण हांगा फक्त एकच जाय की तो हें करतलो आनी मागीर तोच नोकरी घेवन वतलो आनी मागीर शेत करपाक बंद करपाक तशें उपाय ना. पूण हो विशय ताका दिल्या शिवाय इन्सेंटिव्ह सजेस्ट करता ते इन्सेंटिव्ह. आमी एक काम करया, आमी ह्या गजालीचेर डिस्कशन करया. म्हाका फोन कॉल येवपाक लागला. तातूंतलो तो जो महत्वाचो विशय आसलो न्ही गावडेचो तो सांगता हांव. आमी आज खरें म्हणजे म्हाका सदांच प्रश्न पडटा की हालीं तुमी जर जायराती पळयल्यो न्ही सरकारी तातूंत अमक्या मतदारसंघात अशें येता सरकारी खात्याक मतदारसंघ लागना. बरोबर. म्हणून विकास कामां मतदारसंघाच्या नांवान कित्याक जातात ते तालुक्यांतलें काम न्ही. तालुक्याचें नांव दियात, पंचायतीचें दियात, मतदारसंघाचें कित्याक दितात होच प्रश्न त्या संदर्भात लागू जाता. जर ताज्यो सवलती ताजे पर्यंत पावना जायत जाल्यार आमची सबंद गव्हर्नमेंट मशिनरी ताका जबाबदार आसा. आनी ही गव्हर्नमेंट मशिनरी जर आमच्या ती जर लोकप्रतिनिधी जाग्यार दवरिना जायत जाल्यार तांकां लोकप्रतिनिधी म्हणून घेवपाचो अधिकार ना. डेफिनेटली हे बाबतींत आमी चड सजग जावपाक जाय. तो प्रश्न म्हाका दिसता परत आसा फोनाचेर आसा ते आयकुपाक जाय पळोवया. हॅलो. आमकां मोडकाय कोणाकूच फायद्याचेर ना. फक्त ते आमचे ते पोल्युशन बी जाता ते सगळें आमकां हांगा मोडकाय हांगा करंजा हितून सामकें धोकादायक आसा. तेजेर कोणूच लक्ष दिना हेजेर. तुम्ही मोडकाय इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे म्हणटात? हॅलो हॅलो मोडकाय इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे न्ही? हॅलो म्हाका दिसता ते मोडकाय इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे उलयताले. तो प्रश्न असाच आमकां सध्या सगळे सडे जे आसा पळय ते इंडस्ट्रियल इस्टेटीक बेस्ट अशें दिसता. पूण तीच आमची वॉटर हें खऱ्या अर्थान गोंय जी तें उरतलें जाल्यार ती उदक जाय. उदक आसतलें जाल्यार ते सडे उरूंक जाय हाजो विचारूच जायना. आज सध्या चल्लां तें अशें सडो आसा थंय बेगिनात बेगीन इंडस्ट्री. आनी ह्या उद्योगीक प्रकल्पांनी भितर कितें आसा तें कांय जाणांक खबर ना. कित्याक जे तांचे जे मेन मॅनेजर बी आसता ते बसतात पळय न्ही ताज्या पोना बोरवेली सुद्दां मारिल्ल्यो आसा. बरोबर आसा. म्हणटकर ह्यो चोरया मारिल्ल्यो बोरवेली हें जर उदक का ओडून घेतलें जाल्यार फुडें परिणाम भोगचो पडटलो आमकां सगळ्यांक. बरोबर. आनी एक फोन आसा माशेलांतल्यान घेवया. हॅलो. हॅलो. हा विचारात. नांव सांगात आनी सुरू करात. गेल्या 40 वर्सां पयलीं म्हणजे समस्या प्रियोळ मतदारसंघातले पळोवपाक गेल्या 40 वर्सां पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरान हांगा म्हणजे जे आरोग्य केंद्र प्राथमीक आरोग्य केंद्र बांदलें तें आयज सामकें काबार जाल्लें आसा. आनी थंय फक्त फर्स्ट एड सेंटर जाल्लें आसा तें. तातूंतल्यान कांयच उपाय जायना. तें एक दुरुस्त करपाक जाय आनी बरें अपग्रेड करूंक जाय. ना जाल्यार तें कितेंच जावपाचें ना. आज तें चिंबला साकून सोडना पर्यंत आनी हांगा पर्यंत इतलें ताजें कार्यक्षेत्र आसा. म्हणजे ते वाहतुकूय ना. एक तें आमकां सामकें जाय. दुसरें म्हणजे गेल्या 18 वर्सां पयलीं बांदिल्लो आमचो कदम बस स्टँडाची दुरुस्ती जावंक जाय. कारण आज खांडोळ्या गवंडाळे पूल जायत जाल्यार फोंड्या परस माशेल फुडें येतलें आनी सगळी रहदारी ह्या वाटेन येवन माशेलान सगळें हे वाहतुकीची अडचण जातली. कळ्ळो मुद्दो कळ्ळो. खूब म्हत्वाचो मुद्दो मांडिल्लो आसा हांगा. माशेल हें वाडत गेलें कारण माशेल हें सेंटर जालें. एक्चुअली माशेल हो गांव पसून वाडतो तें सेंटर जालें कित्याक सगळी कडल्यान बशी येतात. बशी भरपूर मेळटात म्हणून कितल्योश्योच कॉलनी MRFची जाली, टिचर्सांची जाली, आरेपणाची जाली, मायनिंगाची एरियेतली येवन ह्या वटेच्यातल्यान बांदपाक लागले. पूण थंय अजून पर्यंत सादें हेल्थ सेंटर चलना. सारकें ना. पळयत जाल्यार ते भूतबंगलो कसो आसा प्रॅक्टिकली पळोवंक गेले जाल्यार हाजी हेल्थ मिनिस्टरान जे आमकां सांगलें की येदी व्हडली हेल्थाची उदरगत जाल्या आनी कितें जाल्या ह्यो बेजीक गरजेची गजाली आसा त्या गजालीचेर कांयच जायना. त्यो सगळ्या गोंयांतूच प्रत्येक प्रत्येक गांवांत जावपाक जाय आनी सगळ्याकूच जावपाक जाय. कारण हो आरोग्याचो प्रश्न प्रत्येकाचो प्रश्न तो. हे गोव्हर्मेंटान पयलीं फर्स्ट इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी ते आमचे हेल्थ जो पळय न्हू तो इम्प्रूव करपाक जाय. सो मुळाव्या लेवलाचेर सामकें म्हणजे बेजीक लेवलाचेर हेल्थाची तयार करप, सुविधा तयार करप हें खरें ह्या इलेक्शना नंतर महत्वाचें आव्हान. सगळ्यात महत्वाचो विशय. आनी थंय सुविधा नासता आनी थंयचो जो स्टाफ आसा न्ही तोय बी. सो म्हाका दिसता हे माशेलांतले सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो पडटलो. ह्या जो उमेदवार येता त्या उमेदवाराक विचारचें पडटलें हेल्थाच्या सेंटराचेर कितें करता. कारण त्या शिवाय कांय जावचें ना. आमी एक काम करया. आमी मुखाल्ले प्रश्न येवपाचे ताचे पयलीं एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेवया. आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेतात आनी येतात तुमचे कडेन. पूण एक काम करात ताचे पयलीं तुमचे फोनाच्यो लायनी आमचे उक्ते आसात. रोखडेच फोनाची तुमची फोन करात आनी घेयात 24904444 24904445 ह्या नंबराचेर फोन करात. आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेतात आनी येतात तुमचे कडेन. रोखडेच पळयत रावात मतदार राजा.
नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या कार्यावळीन सत्ताग्रहाच्या मतदार राजा लाईव्ह चल्ला आणि त्याच वरच्यान आमी डिस्कशन करतात मडकय आणि प्रियोळाचेर आणि मडकय प्रियोळाचेर हांगा फोनाच्यो लायनी उक्ती जाल्ल्यो आसा 249044 24904445 ह्या नंबराचेर तुमच्यांनी फोन करपाक जाता. तितली मजगती संजीव एक महत्वाचो मुद्दो जो दिगंबरान मांडिल्लो तो म्हणजे दिगंबर बाबाचो तो पूल की मडकय आणि कुठ्ठाळी जो आसा जी जून पर्यंत तार चल्ल्या ह्या वरच्यातल्यान ते तारीच्या वाट्याचो तो पूल जर जालो जायत जाल्यार ती उदरगत जातली हे महत्वाचें. म्हाका दिसता ह्या बाबतींत कोणाची दुमत आसची ना की हो पूल जाय म्हणून. ओके डेफिनेटली हो पूल जावप गरजेचोच आसा पूण हो पूल लोकांच्या फायद्याचो. पण त्याच बरोबर आनी एक म्हणजे पिरवळ मतदारसंघाचो विचार करता सांगता ती सावयवेरें ते तिशें हांगा एक पूल जावचो म्हणून हालींच्या काळान एक मागणी येवपाक लागला. सावयवेरें ते तिशें म्हणजे मांडवी तिशें हे सुर्लाचे वाटेच्यान पडटा जी मायनिंग एरिया आसा जी मायनिंग एरिया आसा आणि हो पूल जावचो म्हणून जे प्रयत्न करतात पण कांय जे फुडाराचो विचार करून जे चिंतता पळय ते लोक ह्या पुलाक विरोध करता. आणि म्हजें वैयक्तीक मतूय हो पूल जावपाक जायना. हो ज्या दिसा पूल जातलो त्या दिसा पिरवळ मडकय सगळे केरी हे सगळें उद्ध्वस्त जातलें आणि हांगा विकास म्हणटा तो कांय जावचो ना. हांगा सगळी डंप हाडून घालतले. आमकां आतां सालवार केल्या पळय ते मांडवी न्हयत म्हणून म्हाका दिसता की कोण निवडून येतलो ताणें ह्या वाठाराक कितलो फायदो जातलो. 4 आण्याचो फायदो आणि 12 आण्याचें लुकसाण जाता आसत जाल्यार अशे तरेच्या प्रोजेक्टाक कोणें वचूं जायना अशें म्हजें म्हणणें. तोच तरेचो पूल हो म्हजे नदरेन तो जावचो न्ही. तो जालो जाल्यार वाट लागतली. आणि पूल जो जालो जाल्यार तो सामान्य मनीस मागता म्हणून तो जावचो ना. तो ठरावीक लोकांच्या फायदो पळोवनूच जातलो हें प्रत्येकान मतींत धरचें अशें म्हजें म्हणणें आसा. खुबशे कडेन अशें आनी प्रस्तावूय आसा पुलाचे जे आमी फाटल्या दिसान पळयल्ले की ते पुलाचे प्रस्ताव आसा थंय व्हडले जमनी पूल ना म्हणून ते जमनी आज पर्यंत उरल्या. म्हाका दिसता हांगा चोडणा सारकेल्ले ते लोक अजुनी पूल नाका म्हणटा कारण तांकां खबर आसा ह्यो पूल आयलो की आमची जमनी धडाधड गेल्यो. पूण म्हजें मत आसा जाल्यार म्हणजे तशें पळोवन पूण त्याच वर्षान दिवाडे सारक्या थंय पूल जाय म्हणतो बरो आसा. पूल जर नासत जाल्यार एखाद्या गांव उरतलो नाल्यार बाकी सगळे येवन थंय लँड शार्क्स घुसतले. पण त्याच बरोबर थंय जर एक मनीस बरो ना जावन पडलो जाल्यार ताका हाडपाक फेरीबोटीला हाडचे पडटा मनीस वाटेर वता. थंय हेल्थाची सुविधा ना. गजाली आसा पळय प्रायोरिटी आमच्यो गोंयाक न्हंयो आशिल्ल्यो बऱ्यापैकी वॉटरवेज आमच्या सरकारान वॉटरवेजचो विचार केलो ना. बरोबर एक तशेंच हेल्थाचो विचार केलो ना. म्हणटू हेल्थ जे तरेन डेव्हलप आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करूंक जाय तें आमी करना. आमी खंय तरी एक प्रोजेक्ट उबो करता आनी सांगता पळय हे गोंयची हेल्थ. अरे जर बेतकेचे हेल्थ सेंटर चलना जायत हाजे सारकी लज ना गोंय सरकाराक आनी आरोग्य मंत्री हाजो विचार करूंक जाय. फोन आसा काय डिस्कनेक्ट जाला. ओके डिस्कनेक्ट जाला. आमी फुडले तुमी कितें उलयताले ते दिवाडे सारकेल्ल्या वाठारांत पूल जाय कित्याक थंय लोकवस्ती आसा. फेरीबोटी कडेन जर पळयत न्ही तांचें दुख्ख दिसता त्या लोकांचें की कित्याक एखादो मनीस दुयेंत पडलो जाल्यार ताका तुमी म्हणला तशें की हॉस्पिटलान व्हरपाची सुद्दां परिस्थिती नासता त्रासान पडटा आणि तांचें जिवनूय हांगा जो आसा न्ही सावयवेरेंच्यान ताजी गरज खांडेपार जोडटात गरज अजिबात ना म्हणटा लोकांक गरज ना. एक समज म्हटल्यार पळय आतां मडकय आक्षी जो पूल पळय न्हू जेन्ना आमी आपल्या दिगंबर कामगार एप्रोच जाले तेन्ना आमकां मडकय पुलाची खूबच गरज आमकां. पूण ताका कोण खंय चिमटे काडटा तें खबर नासलें. आमी आमचे जे पळय आमचे हे आसलेले आमचे शिष्टमंडळ आमी डायरेक्ट सामको म्हणजे जमेची सोनिया गांधी अप्रोच केलो. सोनिया गांधीन ह्या पुलाचें प्रकरण आतां फायनान्स मिनिस्टरान दिलां. फायनान्स मिनिस्टरान ते फंड दिलां आणि इवन सेंट्रला साकून हांगा गुप्तहेर संघटना धाडली की पुलाची खरीच गरज आसा म्हणून. आनी तेंच्यानी रिपोर्ट दिलो की हो पुलाची मडकयची खूपच गरज आहा. म्हणजे हेजो हो पूल गरजेचो आसा. एक फोनाची लायनीचेर टेंडर आसा. हॅलो हॅलो उलया नाव सांगा आनी सुरू करा. मनोहर उलयता. म्हजो प्रामुख्यान एक प्रश्न असो विचारपाचो तुमकां आशिल्लो की शेती वेवसाय जी मडकय मतदारसंघांतल्यान आसा ती सादारण शेती वेवसाय सगळी आतां पडोंग जाल्ली आसा. आनी पडोंग जाल्यार कित्याक तर हे जे पळय आमचे जाणटे लोक जे आसा ते आज तो शेती वेवसाय करपाक तयार ना आनी तरणाटी पिळगी भितर देवाना. म्हजें एक मत अशें आशिल्लें की राजकीय जे फुडारी आसा ते राजकीय फुडाऱ्यान जे ग्रामीण भागांतल्यान गेले पळय जाणटे लोक जेन्ना तांचे कडेन येता तेन्ना तांची एक समजुती बारीकशी घालून कित्याक आमी जर फुडाकार घेत भुरग्यांनी जाल्यार ते आयकना तेन्ना ते जर तांच्यानी जर फुडाकार घेत राजकीय फुडाऱ्यांनी जाल्यार तांचे ते आयकूंक शकता. तेन्ना तांच्यांनी एक फुडाकार घेवन त्या जाणट्यांक सांगचे की बाबा हो शेती वेवसाय आसा तो करचो. आमचो शक्यतो बरी कितें सहकार्य आसा ते सहकार्य आमी तुमकां दिवपाक तयार आसा. फुडाकार घेताले हें बरें जावंक शकता.
मुद्दो कळ्ळो. महत्वाची गजाल कितें की जेन्ना पयली निवडणूक जाल्ली आनी त्या वेळार बांदोडकारान गोंयचे दृश्टीन हो विचार केल्लो की आमची शेती टिकूंक जाय. शेती टिकतली जाल्यार कितें कितें करचें पडटलें. त्या मनशान ते दृश्टीन तेन्ना जे तरेन विचार केल्लो. आज आमचे सगळे लोक विचार करतात खंयची शेतां बेगीन पुरोवपाक मेळटलीं. बरोबर. पूण आमकां ग्रावंड जाय जाल्यारूय शेत पुरय, बस स्टँड जाय जाल्यारूय शेत पुरय, कितें जाय जाल्यार शेत पुरय. हो प्रायोरिटीचो प्रश्न जो आसा हो मुळात पर्स्पेक्टिव्हचो प्रश्न. जर आमच्या लोकप्रतिनिधीक हो पर्स्पेक्टिव्ह नासत जाल्यार ताका मत दिवचें काय ना हाचो विचार लोकांनी करूंक जाय. जो शेतां टिकयतलो, जो म्हजे जमनी कडेन म्हाका बांदून दवरतलो तो म्हजो प्रतिनिधी, हे तरेचो विचार जर आमचे कडेन जायना जायत लोकप्रतिनिधीन एकूच विचार करूंक जाय. लोक मागता म्हणून न्हय, ताणें लोकांच्या आरोग्याक कितें बरें पडटा ताचो लोकप्रतिनिधीन विचार करूंक जाय. कोणाच्या आरोग्याक? समाजाच्या. न्ही, कित्याक हांगा आरोग्य सद्याक प्रत्येक उमेदवार आपले स्वताचे आरोग्य पळयता. सो तो शब्दाचो संजीव भाजी सांबाळून वापरपाक जाय. ताजे आरोग्याक उमेदवार पसून म्हणटले आपले आरोग्य, कारण उमेदवार आपलीच आरोग्य सद्या समाजाचे आरोग्य. हालींच्या काळात लोकप्रतिनिधी असो विचार करता असो म्हाका दिसच ना. बरोबर. मतदारांनी खरें म्हणजे ह्या मुद्द्याचेर शेत करून मनीस जगपाक शकता. आज गोंया भितर सगळीं जाण शेत करपाचें बंद केलां, कारण ताजेर मनीस जगपाक शकना. शेतांतल्यान कांय मिळकत मेळना, पोट भरता, बळप तांदूळ मेळटात थोडे जेवपा खातीर, पूण तातूंतल्यान बाकीची जी अतिरिक्त उत्पन्न जे आसता तें अतिरिक्त उत्पन्न तयार जायना. पूण हाचें कारणूच हें की तुमचो उदरगतीचो जो पॅराडायम आसा तोच चुकीचो आसा. कारण तुमची उदरगत खंय येता? ज्या जाग्यार डांबर पडटा, ज्या जाग्यार खडी येता, ज्या जाग्यार कमिशन आसा ताका तुमी उदरगत म्हणटात. म्हणटकूच जो पर्यंत तुमी प्रत्येक मनीस काम करता आणि तो उत्पन्न करता आणि ताका समाधान मेळटा कामाचें, अशी बी केल्यात जाय की लोकांनी शेतांक वचून शेत करचें, आणि शेत करपा खातीर आमी सगळी सबसिडी आनी सगळी कितें हाडून दितात, आनी ते हाडून दिल्यो की मागीर शेतकार त्या आमदाराक एक थोडी % कमिशन दितलो, मागीर आमदार सगळी डिपार्टमेंट जेन्ना कमिशन एजंट जाता साऱ्याचे, सारे लोकांक घाल म्हणून सांगपी कोण? गव्हर्नमेंट सांगता सारें घाल म्हणून, आणि आज त्यो जमनी आमच्यो निकामी जाल्यो. एक सांगपाचें म्हणल्यार पळय, तुमी म्हणटा पळय न्हू, तितून एक पार्ट आसा. पूण दुसरो एक मुद्दो आहा, तुमी हालीं आयकला आसा नितीश कुमार तेणें कितें केलां खबर तुका? आमचे पार्टीचे मेंबरशीप जावपा लागून प्रत्येकान एक झाड रोवचें म्हणून हें केलां. आनी तें झाड कशें तर तेणें ते पेपर घेवन फोटो मारून तें दिवपाचें, आनी तें व्हडलें जाता तें दिवपाचें डॉक्युमेंट. म्हणजे तें झाडूय व्हडलें जावंक पावलें आनी हें उरलें. हांगा फाल्यां सगळें सबसिडी जर पॉलिटिकल वील आसत जाल्यार कामां जावंक शकता. मतदारांक ठरोवपाचें आपल्या शेतां परती फुलपा जाय. आतां शेतां कोणाक परवडना, कारण ते खर्च भरपूर वाडलेलो आसा. हांगा आतां आमच्या गव्हर्मेंटान पार्टिसिपेट जावपा जाय. हांगा सबसिडी दिवन ती शेतां फुलोवपाक जाय. आणि जायते फार्मर्स ग्रुप बी आता तयार जाल्ले आसा. ते फार्मर्स ग्रुपान म्हणजे हो मेजर इशू घेतल्यार आमी केन्ना पळयता बेजिकली कोण एक शेतकार आसा, तू कितें करता काम? तो काय ना म्हणटा. शेत भातापुरतीच मर्यादित दवरपाचें ना. महत्वाचो मुद्दो. आमी शेत म्हणजे भात म्हणून आमचे कडेन डायव्हर्सिफिकेशन जायना. तीन पिकां घेवपाची करपाची न्ही, फक्त भातच. आनी बाकीचे आमची जमीन ही गोंयची आसा ती इतली आसा ती कितेंय उगोवंक शकता. शेत म्हळ्यार पीक न्ही, फक्त ते गव आनी तांदळा पुरते ज्याचे मार्केटिंग जावपाक शकता, जे करपाक शकता ते पीक घेवप गरजेचें. एक फोन होल्डिंगाचेर आसा, तो घेवया आमी. हॅलो हॅलो, हा विचारात, नाव सांगात आनी सुरू करा. श्रेया उलयता. म्हाका मातसो पुलाच्या बद्दल विचारपाचें आशिल्लें. समज हांगा पूल जालो न्ही, म्हणजे ऑटोमॅटिकली रोड वायडनिंग जातलो. खंय पूल? खंयचो पूल? मडकय टू आक्षी पूल आसा न्ही तो. ओके. तो हांगा रस्तो वायडनिंग जालो म्हणटकीर लोकांनी घरां वतली, ताजी चूक कोणाची मागीर करपाची. आनी जे भुरगे आमचे हांगा रस्त्यार खेळटात, म्हणजे आमकां ट्रॅफिक कमी आसा, मागीर ते जर तर ऑटोमॅटिकली पूल जालो म्हणटकीर ट्रॅफिक वाडटलें, मागीर त्या भुरग्यांचे ऍक्सिडंट जाले, मागीर ती चूक कोणाची? हेजेर मातशें सांगा. खूब सुंदर प्रश्न. हाजें उत्तर हांव दितां. कळ्ळें तुका? तेणें जो एक आपली भिरांत एक हें गेल्या पळय न्हू, ते म्हणजे आमचो अशें लोकांक ते भिरांत जावन लोक हें जाल्या, ताका एक्झॅक्ट खबर ना. आमी आमचे बरे पॅनल आसता, आमचे इंजिनियर घेतले, सगळे घेतले, आनी मडके असो रस्तो तयार केला, म्हणजे बायपास असो केला की मडके एकट्याचें घर वचना, आनी जो मेन जो रोड आसा त्या मेन रोडार वचना. कळ्ळें तुका? मडके टोकार सून तो आगसणीच्यान तो मदीं हें जावन तो सारको स्ट्रेट हांगा नवी इंडस्ट्रियल इस्टेट पळय आमचो रोड काडला पळय न्हू, ते इंडस्ट्रीन तो आमच्या हेका वयता. म्हणजे एक्झॅक्ट कितें जाता खबर तुका? हो आमच्या पुलाचो नांव गुगलाचेर आमी हे केल्लो आसा, आनी ह्या रस्त्याच्या पुलाच्या मार्गान एकूय घर वचना, कोणाचे भुरगे आड येवपाना, आनी इतलो सेफ केला खबर तुका, कोणाच्या फुडें कंप्लेन येवपाना.